शिरसईच्या MRF प्लांटाक शिरसईकारांनी ठाम विरोधच चलयला। पंचायतीन ग्रामसंस्थांक सहकार्य दिवपाचे कबूल केला। ते खातीर स्पेशल ग्रामसभा घेवपाचे निश्चित केला। 2 ऑक्टोबराक शांततायेन जाल्ल्या संघर्षाचो हो एक नियाळ पळयात। शिरसईच्या MRF प्लांटाचो विशय तापत चल्ला। पत्रव्यवहार करून जाले, पंचायतीच्यो मिटिंग्यो जाल्यो। शिरसई वाठारात हो प्लांट नाका अशें थळाव्यांनी मागलेलेय बी, पूण हो प्लांट आडावपाचे नदरेन पंचायतीन कसली पावलां उबारल्यात ते जाणा जावन घेवपाक गांववाले 2 ऑक्टोबराक पंचायतीत जाप मागपाक आयले। आदी आयकुया थळावो पंच वांगडी आनी ग्रामसंस्थेचे आर्ग्युमेंट्स। गव्हर्मेंट डिमार्केशन करता, गव्हर्मेंट डिमार्केशन प्रोसेस करपाक आमी करूंक शकना, तेंच्यांनी दिवपाक जाय कंप्लेनीन न्हू, ती आयज कंप्लेनीन दिवंक ना। हांवें तेंचे कडेन प्रत्यक्ष हेमंत कडेन उलयलो, तेंचे कडेन सगळे कडेन उलयलो, अरे बाबा कंप्लेनीक दिवपाक लाय मरे कंप्लेन म्हणून, ती अजूनय दिवंक ना। तेका प्रोसेस आहा, हांवें तुमकां सांगलें म्हाका 2 दीस टायम दियात, आमी काम स्टॉप करया म्हणून सांगलें मरे मिटिंगेन तुमकां। तुमी सांगलें ना आमदारा कडेन आमी पयलीं वयता म्हणून, आमदारान कितें केलें आमकां कांय खबरूच ना, कांयच जावपूच नाका। आमी म्हणटा, हांवूय म्हणटा की बाबा आयकून घे तुका खबर आसा की हांगा पंच मेंबर आमी हांव आनी हो दोगूय ऑपोजिशनान, आमकां काय खबर आसा हांगा। आयज हो व्हॅल्युएशन प्रोग्राम सुद्दां आमकां पयलीं सांगूंक ना, हे डिस्कस करून व्हॅल्युएशन प्रोग्राम केला करूंक ना। संसोडा मरे एके रातीन जालना, संसोडा एके रातीन जालना, संसोडा ओवर अ पिरियड ऑफ टाइम डम 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 करून संसोडा जालो। तुका ही म्हापसा दत्तावाडी वय ती हे पळय आसागांव विलेजीक त्रास सांग लागलो, कितें डम करूंक लागले थंय। एक लक्षान धरपाचें, सरकाराच्यो कसल्योय स्किमी कसली फॅसिलिटी फुडें मेंटेन जायना, हो आजपर्यंतचो अनुभव। तुमच्या नजरेक हाडून दिता, हांव ते पळोवंक गेलो ते कितें करतात आनी जनेलां बंद केली। आतां बरें खूब भायर खूब भायर चलता मरे, कितें आतां तुमी कोण न्हय ना, तुमी भायर हाडा लोकांक दाखय, आमी सगळ्या भितर येवं, आमी सगळ्या भितर येवं। आणि आता ऐकात मनोज हळदणकारान सुटावो करून सांगिल्लो विषय आणि स्पेशल ग्रामसभा घेवपाचे सरपंच दया फडतेन दिल्ले उतर। दुसरी गजाल की आमी ऑथॉरिटी आता पंचायती बरोबर आमी रावूं ना, ऑल टुगेदर आमी सगळ्या ऑथॉरिटींक तुमकां सांगपाक सोदता की आमी टोटल 11 ऑथॉरिटीजांक आमी ह्या कंप्लेनीची ह्या आमचे रिप्रेझेंटेशन अलॉंग विथ द आमचे जे मेंबर्स आसा सगळे विलेजेस आसा जवळ जवळ 300, 350, 400 लोक आसात पळय त्यांच्यानी सिग्नेचरीज करून CMOक पावयल्ले आसा, कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा पळय तांकां पावयल्ले आसा, पोल्युशन बोर्डाक पावयल्ले आसा, सगळे आमी जागृत शिरसयकारचो एकवट आनी आमचे विलेजर्स यांच्या तर्फे हे रिप्रेझेंटेशन ऑलरेडी पावयल्ले आसा। आमच्या गांवान एक अस्नोडची पंचायत जी आसा पळय ती आमच्या गांवाच्या बॉर्डरीचेर MRF शेड बांदता। आता MRF शेड म्हणजे कितें हे तर सगळ्यांक खबर आसा, ते गार्बेजचे कॉन्सिक्वेन्सीस कितें जातले पळय ते सगळ्यांक खबर आसा। जर अस्नोडा पंचायत जर एग्री जायना जाल्यार आमकां एक डिसिजन घेवचें पडटलें, एक स्टेप घेवचो पडटलो। तो मागीर स्टेप कसलो जावं शकता, तो आमी फोर्सफुली बंद करतले, जावं उपोशणाक बसतले। ह्या स्टँडाक आमी जेन्ना स्टँड घेतले तेन्ना आमच्या बरोबर ही आमची पंचायत बॉडी, आमची पंचायत मेंबर्स, आमची पंचायत शिरसय पंचायत आमच्या बरोबर आसतली काय ना, हो आमकां चवथो क्वेश्चन आमकां जाय आसलो पळय तो आमकां एश्युरन्स स्पेशल ग्रामसभा एक ठेवून लायली ती आमी येतली बेगीतल्या बेगीन आमी ट्राय करतली। सगळे अजून कोमली जातीन आमकां लेटर दिवंक ना म्हणून आमी रावली। परत व्हिडिओ बायोडायव्हर्सिटी आमी अजून लेटरां येवंक ना म्हणून आमी रावल्या। ह्या फुडें आमी लेटरां येयली काय आमी भितर घेतली। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी संगीता ओली।